झारखंड नागजार पंचायत ज्या पंचायतीन हाचे पयलीं मोपा एअरपोर्टाक फुल्ली सपोर्ट केल्लो त्याच पंचायतीचे आता लोक त्याच गांवांतले लोक आता मोपा लिंक रोडाक कित्याक अपोज करतात हे जाणून घेवपा खातीर फ्रंटाची टीम आहे तुळसकरवाडी जो गांव खूब अफेक्ट जाल्लो ह्या रोडा खातीर त्या गांवांत आयिल्ले आसा। आमी पयल्या फाटले कांय दीस हांगा आंदोलन चल्लां, लोकांनी रस्ते आडयला, लोक हायकोर्टान गेल्यात, काय लोक डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन गेल्यात, लोक कशे पुलिसां वांगडा झगडटात कितें करतात ते आमी सगळे पळयल्ले आसा। सो एक अशें कित्याक घडलें जेणे करून लोकांक आतां कळोन आयलें की मोपा लिंक रोड त्यांची काजू नाल्यार त्यांची घरां उडयतलो म्हणून ते जाणून घेवपा खातीर फुडली टीम आयज ह्या गांवांत येयल्ली आसा। जी तुळसकरवाडी जी मोस्ट अफेक्टेड एरिया आसा त्या एरियान आमी पाविल्ले आसा प्रुडंटाची टीम। पात्रा हांगा कितें म्हणटात झरी कडेन अशें कितें म्हणटात? झरी कडेन हे तुळसकरवाडी ही झर आणि हांव फ्रुडन मिडियाच्या माध्यमातून गोंयकारांक सगळ्यांक सांगूंक सोदता की आमच्या तुळसकरवाडीर कसो अत्याचार चल्ला तो। पयलीं हे जे लँड इक्वेशन चंद्रकांत शेटकर बी जे आसात हे सगळे गव्हर्मेंट जे आहात सगळे हेंच्यांनी कित्याक कसलो विडो कसो घेतलो, कोणा कडसून घेतलो आनी कित्या खातीर जंय मोपा एअरपोर्टाच्या नांवा खाली हो लिंक रोड ताका मोपा एअरपोर्टाक कांयच कनेक्टिविटी ना, तरी पूण जी बिजनेसमॅनांक जागा एक्वायर करून गव्हर्मेंटान तांकां स्पेशल 16 लाख स्क्वेअर मिटर लिंक रोड हेच्या एरोसिटी खातीर दिली, थंय कनेक्टेड हो रस्तो येयला। जर तांकां रस्तो जर एअरपोर्टा खातीर खरोच जावो आसलो जाल्यार एअरपोर्टाची जी मेन एंट्री आसता थंय जॉयन करतले आसले, पूण हो सगळ्या जे बिजनेसमॅन आहा तेंच्या घाशात घालून हे सगळे हांकां जे ऑफिसर आहात हांकां सगळ्यांक पयशे गुंतोवन बॅगा पावोन हेंच्यांनी हे केलो आहा, जाल्यार आयज आमचे कसो सत्यानाश केलो गांवाचो हेंच्यांनी तो पळयात। पुणे आमच्या निसर्गाची कशी वाड लायली, हे हो झरो खूब वर्सां पयलींचो झरो आमचो। ह्या झऱ्याचेर पयलीं पाणयाची लायट नासल्या उपरांत शाश्वती नासता, कांयच नासता, पूण पाणयाचो म्हत्वाचो घटक आसता। ह्या झऱ्याचेर आमचो सगळ्यांचा पाणी घरांत पिवपाक म्हणटा झऱ्याचा पाणी, आनी हो व्हाळ आमचो सगळे कपडे बी धुवपाचे सगळे व्हाळ तुम्ही पळोवंक शकता व्हाळाचो कसो सत्यानाश केलो। आनी ती माती तुमी पळय फाल्यां फ्युचर ती सगळी माती सगळी व्हांवान येतली आनी सगळो व्हाळाचो नश्ट जातलो। आनी जे आमचे सगळ्यांचो उदरनिर्वाह आसलो पोटा पाणयाचो आमी कोणाच्या नाल्यार कोणी सर्वे करची तुळसकरवाडयेर गव्हर्मेंट सर्वंट कितके आहात ते आनी अशे नोकरेक बरे कितके आहात। आमी कोणा कडेन नोकऱ्यांक सुद्दां भीक मागांक ना, पूण ह्या काजीच्या जिवार आनी काजी आमची भिंडी ही सोलां करून बाजारान घालून आमचो उदरनिर्वाह आमचो चालू आसलो तो हेंच्यांनी नश्ट केलो।
पणज्याच्या कारकतीचे हे काजी आज त्यांच्यानी नष्ट करून उडयले कशे ते पळयल्यात तुम्ही हे कितें केला ते आमचे आयज चलन जातले ते फक्त काजींचेरच जातले आमचे कोण सर्विसेक ना कांयच ना आमी आतां भुरग्यांक कशें शिकोवपाचें कशें शिक्षण दिवपाचें गव्हर्मेंट सांगता सर्वीस आमकां सर्वीस नाका आमकां जमनीच जाय आमची अशी अपेक्षा आहा आयज सरकार आमकां कोर्टान गेल्यार कोर्टान आयज तारीख दीत आहा कित्याक न्याय जायना आयज हे सरकाराचे न्हू वयल्यान इले जो तो सांगता वयल्यान इले वयल्यान हे कशें जाले सरकाराचे आनी कितें जमणी जाले ते आमकां खबर ना कशें कायद्यान बसता ते कशें सरकाराचे जाता आनी सरकार खंय चुकता ह्यो आमकांच कळना जे जे व्हडले ऑफिसर आहात ते सगळे मिलाप आहात आमी कितें बोलले आमकां आयज ते पुलिसान व्हरान दवरतात लाठीचार करतात आनी कितें अत्याचार करतात आमचे काजी हालींच लागलेले बी जाले आतां म्हयनो जालो आमकां लागले सगळे पिड्ड्यार जाले कांयच उत्पन्न ना हे सुद्दां आतां काजी आहात हे 4 मुना दिसतात ते वयतले हांगासर सर्वे केला होती वचपाचेच आहात आनी आमकां कांयच ना आमचे उत्पन्न हेचेर आमची पोडगी वर्सानुवर्स चलतली अशें आमचें असलें हे पीक कितें खावपाचें आता आमी आसा तुळसकर वाडीच्या वयल्या जाग्यार तुमी पळोवंक शकता की म्हाज्या फाटल्यान जी दिसता तो गांव आमी जो स्टार्टींग तुमकां दाखयल्लो तो गांव ती तुळसकर वाडी आनी हांगा जर तुमी पळयतात ते मशीन दिसता JCBचे ते मशीन तुमकां आमी स्टार्टींग दाखयल्ले तशें डोंगराचेर तशें ते मशीन रोड असो लिंक रोड आसा लिंक रोड एरो सिटीक करपाक लिंक जातलो अशें लोकांचें म्हणणें आसा हांगा आनी हांगा जी तुमकां आतां जो गांव झर बीन दिशिल्ली ती सगळी सकयल आसा आनी थोड्या दिसांनी हांगा तुमी पळोवंक शकता की हांगाले काजी बीन कशें मारल्यात ते तांच्यांनी आनी लोक सांगता ते अर्थान अजून मोपाक आनीक अशे 8 रोड येवपाचे आसा मोपाक सगळ्या एअरपोर्टाक लिंक जावपा खातीर आतां आमी आसा तुळसकर वाडीनूच पूण आमी आसा दुसऱ्या सायडीन तुमकां आमी वता दाखयला की जो लिंक रोड जो येवपाचो तो धारगळ झाडाची वाडी म्हणटात त्या एरियेंतल्यान तसोच तुमकां आमी सेकंड टायम दाखयली कालची झाडां आशिल्ली ती आनी तो असो हांगा तुळसकर वाडी आसा त्या गांवान आनी हांगा ते झरे बीन आमी तुमकां सांगिल्ले ते झरे सकयल आहात आनी अशे थोडे लोक सांगता की हांगा ते फ्लायओवर करूंक सोदता पूण फ्लायओवर जर करूंक सोदता लोकांचें म्हणणें अशें आसा जरी ते फ्लायओवर जर करूंक सोदता जाल्यार डोंगर कापय तांकां गरजूच नाशिल्ली सेकंड थिंग तुमी जर पळोवंक शकता तो रोड असो हांगाच्यान असो स्ट्रेट हांगाची जी झाडां आशिल्ली ही लोकांची काजूची झाडां जी दिसता ती तेंच्यांनी मारून ती सगळो रोड तो असो हांगाच्यान तो लिंक रोड एरोस्पेस ताका ते व्हरून जॉयन करपाचें आसा तुमचे काजी आसले पयली कोणाचे ते गेले का वचपाची तुमकां काय पयली सांगला बीन वयतले काय सांगना डायरेक्ट घेवन उडयतात ही तुमची पयलीची सगळ्या जाणटेल्यांची भाटां आदल्या जाणट्यांनी करून दवरलेली हे मेल्यानी आतां उडयले आमच्या भुरग्या बाळाक आतां कसला मेळटला ही आमच्या पूर्वजांनी कोणी तरी आदल्या पूर्वज ही बांय म्हणून मारलेली पाणयाच्या सोयीसाठी ही बांय आतां ती भितर खंय तरी आतां ही बेगी आतां खाडपा तेतूर हें पडली आनी ही आतां पुरली ताका लागून आतां त्या साळी भितर जनावरां कसली तरी वाघ रवतात किंवा जनावरां साळी अशे तरेन प्राणी रवतात भितर आतां ही आतां तांच्यांनी रस्त्याक मध्य भागाक धरली न्हू ही पुरपाक येतली ही आतां ते पुरून उडयतले जनावरां सगळीं आतां भायर हेचेर पडली उगड्यार पडली थंय वाघाचा बेळ आसा वाघ व्हडले म्हणजे पुर्वजांचे कारकातीक तो गोठे खूब असले गोठे शेतकाऱ्यांचे जनावरां ह्या गोरवां गायी हे पाळलेले असले ते रातचे कितें करी तो वाघ
एक एक मारून आपल्या बिळाद्वारा अशे तरेन मोठा बिळ आसा मोठा झाड असला ता उडयल्यान आतां दिश्टी पडना ना बिळाचेर वाघ सदींच रावतलो भितर वाघ म्हणजे बरी आहा आतां अशें वनी आनी भितर वणवो घालून जायसा भितर आहा पुडे लांब तेक्या तेंच्यांनी आतां पुरला न्हू पुरला म्हणजे आतां रस्त्याक गावला थंय पुरून उडयतलेत ते आतां तेचेर आतां सद्या झाडां तेंच्यांनी कापून घातली वयर धापणां घातला शाप वातां हाडलेल्यानी ह्या गांवाची आनी ही काजीच्या हेचेर आमचो 3 म्हयने हे आमी तेतूर वावरूं आनी वरासभर आमकां तेचो खावपाक पुरुमेत जाय कपड्या लत्याक घेवन सगळ्याक असो शिक्षणाक असो भुरग्याच्या कपड्यांक शिक्षणाक आनी हेचेर आमचो चलन जाय सरकारान हे आमकां शाप मोकळे केले सरकारान हे असे सायलेंचे आमचो इदवस केलो आणि काजी बी सगळं सत्यानाश केलो हो मी आता येचून काजी हाडल्यो हो घोटी येसून हे तुमकां दाखोवच्या खातीर हो ह्याच काजीतल्यो आणि गेल्या वर्साच्यान आमी ह्या करतो जबरदस्तीन आमकां हाडटात पुलीस फोर्स हाडटात आनी काय हाडटात तुमचे डॉक्युमेंट हाडा म्हणटा डॉक्युमेंट दिले जाल्यार ते हातीतच घेयनच ना वरास जाला आतां पंचायतीत सगळ्याक ओके खेतूक म्हणटात थंय थंय पेडण्याचे मामलेदारा सगळ्या तूर हेजे पावत मंत्र्या पावत पण कोणीच हातीत घेवंक ना आणि अशी लुकसाणी करून आमी फुडला विचार कसो करूं भुरग्या घरा कडेन आमी जे कामाक ना धंद्याक ना कसल्यात शेत ह्याच हेणे आमी पोट जगयतू तर फुडें भुरग्यांक कसा शिकोवपाचा मातशी तरी पे दिसावडे खंय म्हणून गावताली 2 दीस गावता 2 दीस दिसावडो ना कसा करूचा काय येव इदवस सगळ्याचो काजी आंबे पणस काय काय आसला तितको इदवस केलो झऱ्या पाणयाचो काही एक आमकां दवरूंक ना हेच्यांनी आनी कोणच आयकना ना कोणच आमचं घेयना मी म्हणतो का कोण तरी गोंयाचे अख्खे लागीं जावन तुळसकर वाडीर हेल्प करपाचो पेडण्या तुळसकर वाडयेर असं आम्ही मागतोय आणि काय ना अख्ख्या गोंया तरी ह्या एअरपोर्टा खातीर वयताले ह्या सारक्यात कळटा कोणी पोट भरू पैशा खातीर पण आमकां गरिबांक मातसो वयर काडा इतक्यात आमी गोंयांतल्यांक सांगतोय हेल्प करा म्हणून सांगतो ही आमची एरोसिटीक ही जागा घेतल्या ही सगळी खूबशी घेतल्या खूबशेच लोकांच्यो काजी कापल्या आणि 5 वर्सां जालीं काजी कापून दवरल्या तेंच्यांनी आनी कांयच त्या जाग्यार अजून करूंक ना हा म्हणजे आमी 5 वर्सां खातलो आसलो ते सुद्दां आमकां भायर केले असलो सरकार ह्यो सरकार मराना ह्यो कित्याक जाय सरकार आमकां ह्यो कांयच तेंच्यांनी हेंचो कांयच फायदो ना हेंचो सरकाराचो ह्या माझे थंय 5ची काजी असली मुना बरी मोठी असली इतकी तेंच्यांनी हडप केली जमनीची ते शेतां असली ती हडप केली 2-3 जाग्यावयली आनी आमकां खातले लावन ना तसो ह्या काजी बी खातले तेचेरच जिवन मी जगयला हे आता आमचे काजी त्या वटेन काजी असले फूल ते 5 वर्सां पयलीं तेंच्यांनी मारून उडयले आणि त्या जागेर अजून तेंच्यांनी कसलोच कन्स्ट्रक्शन कांयच करूंक ना 5 वर्सां जर दवरलेले असते तर आमी तेचेर काहीतरी आमचे पोट हे करतलो असलो आमचे उरलेले काजी असले तेंच्यांनी आता हे रस्त्याक कापले कांयच आमच्यांनी सांगांक ना कसलो नोटीस दिवंक ना डायरेक्ट येयले आनी कापून उडयले कसलो हे असं गव्हर्मेंटाचो हे असता कसलो हे डेव्हलपमेंट हे स्वतासाठी तेंच्यांनी डेव्हलपमेंट केलो गरिबा खातीर करूंक ना गरिबाक पांया खाली चिड्डून केल्लो आसा आनी आमकां मारून झोडून ह्यो तेंच्यांनी सर्वे केले आमच्या भुरग्यांक मारले असलो गव्हर्मेंट आसता आनी ह्यो कित्याक जावं आमकां असलो गव्हर्मेंट आमकां गरज नासल्या गव्हर्मेंटाची गरिबाक जो रडयता आनी आपली पोटां भरता ते असलो गव्हर्मेंट आमकां नाका तुम्ही हांगा पळोवंक शकता ही एक काज जी मारून उडयल्या तिका जी पळोवंक शकता की तिका कशी तवरां आयल्यात ती हांगा तिका थोडे काजू जावपाचे आशिल्ले पूण आतां ती काज तेंच्यांनी डायरेक्ट मारून उडयल्या कारण अशे कितलेशेच काजी आज ती वयली पळयतात ती पळोवंक शकतात तुमी अशे कितलेशेच काजूची झाडां आशिल्ली जी लागताली लागिल्ली आनी ती तांच्यांनी सगळी कापून उडयल्ली आसा आता पळयल्या की आमी तुमकां दाखयल्या सकाळच्यान की
खंयच्यान स्टार्ट जाल्यार तुळसकरवाडीचो गांवांतल्यान सद्या कसो रोड वता मोपा लिंक रोड, आनी हो जो आमकां आतां दिसता तो एंडींग पार्ट, हो फुडें सिटी खातीर एरोस्पेस सिटी खातीर तेंच्यांनी तो जागो एक्वायर केलेलो आनी ताका तो रोड लागतलो. तशेंच गांवांतले लोक सांगता की हांगाच्यान एक 5 किलोमिटर पयस सुमार मोपा एअरपोर्ट आसा. सो लोकांचें म्हणणें अशें आसा की हो मोपाक लिंक जायना रोड. हो जो रोड धारगळच्यान स्टार्ट जाला तो रोड फकत हांगा जे येवपी प्रोजेक्ट आहा तेंचे खातीर लिंक करपाक येतलो अशें लोकांचें म्हणणें आसा. आमी पळयलां की फाटले कांय दिसांनी हो बोवाळ चालू आसा. लोकांनी ऑब्जेक्शन घातलें. तुळसकरवाडीच्या लोकांनी वचून कंप्लेन फायल केली पंचायतीन. पंचायतीन ऑर्डर काडली, स्टॉप वर्क ऑर्डर. त्या पंचायतीच्या ऑर्डरीक मान दिवन कंपनीन काम बंदूय केलें. पूण दुसऱ्या दिसाक कांय ऑफिसर आयले अशें लोकांचें म्हणणें आसा आनी तेंच्यांनी फोर्सफुली हें काम स्टार्ट करून हे सगळे काजी बीन तेंचे मारून उडयले. हे जे उत्पन्न आत्ताच जे लागिल्ले काजी जे पिकपाचे आशिल्ले आनी जे लोक उत्पन्न आतां घेवपाचे आशिल्ले त्याच टायमार तेंचो तोंडाचो घास काडलो म्हणून लोकांक एक खूब वायट दिसता. सेकंड थिंग आनी एक गजाल म्हटल्यार सद्या हो मॅटर म्हणटा तो लँड एक्विजिशन फॉर मोपा लिंक रोड, हो मॅटर सद्या हायकोर्टान मॅटर चालू आसा आनी ताचेर सगळ्या लोकांचो लक्ष लागून आसा. कित्याक तेंचें अशें म्हणणें आहा की तेंकां सरकार तर कांय न्याय दिना, एक वेळ तेंकां हायकोर्ट न्याय दितलो काय हाचेर तेंचो सगळ्यांचो लक्ष लागून आसा. स्टुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश खाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गावस.